Baba, wono tuka, sashtangi podun, no margota, tuzo mogul arganita, tuzo sundai gun, toyaratsa, tuzo mogul arganita, tuzo sundai gun, toyaratsa. तुमकां दिय बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणींनो, आज आमी भाग्यवंत ब्रिजिताची परब कोत्ता. ती स्वीडन गांवाची आणि 14व्या शेकड्याची एक पवित्र वस्तोरी. ती कुटुंबी जिवीत सारली तरी ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. अशें करून पवित्रताय आपल्या जिवितांत हाडली. जिवोचे सांगले प्रमाणे तिणें जायते संस्था रचले. आज भगवान लोलाच्या इनाजाचो नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आज नियाळा विशय आसा वे टू लिव हॅपियर लायफ्स द एग्जामीन. खुशाल बरी जिवीत सारूंक आमी 2 दिसा तपासणी करूंक जाय. कसली तपासणी? अंतस्करणाची तपासणी. आज जेजू शुभ वर्तमान आमकां सांगता की जो कोण देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारता तोच ताचो भाव वो भयण. तर सगळे विचार मनान धरून आमी ह्या दिसांत वांटो घेवया आनी आमी सगळीं देसां भावार्थान देवाच्या हातांत ह्या वेळार घालुया. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सरपुदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुजे पुताचे कोश्टा मरणाचो नियाल करून तुजे कडेन एकटोलोले भाग्यवंत ब्रिजिताचें काळीज खुर्सायल्ल्या जिवच्या वोत्या मोगान तुवें पेटयलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय आनी कोश्टलोल्या आमच्या भावा भयणीन ताय काकलूत देखून तिचे बरोबर जिवचे सासणीक मोहिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानान आनी सरभोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतांय तिका बाशानान आनी गिलेदान चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो भायर सरल्याय तेन्ना तुवें केलें तशें आतांय आमकां विजमितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनीक खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटान राग दवरिनाय पूण दया करपान संतोसतात. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तोला मोस्तून ताची पूड कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे कोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिलोय ताचे प्रमाणे जॅकोबाक तुजे विस्वासीपण कोलीत कर.
आनी अब्राहमाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देशाचेर सर्वेस्परा तुजी कोणवालायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडलीं. तुजे पोरचेक गुन्यांव तुवें बोगशिले. तिची सगलीं पातकां लिपोवन नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो तण जालोय. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलें तें उपकार करून विसर. आमचे रागाबोरीतूच आसलोय सदांकाल. पिणकेचे पिणकेन तापोनूच रावतलोय. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जीवन करचो नाय दुनिया. तुजे पोरजेक आनीक तुजे सवे संतोश दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ताय येतल्या. सोरेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मात्या प्रमाणे देव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उलोवन रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या बापाच्या खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, दर एक व्यापारी कॉलेजचो इस्कॉलाचो मुख्याध्यापक प्रिंसिपल वर्स सोंपता एके वर्साची एके भाशेन तपासणी करता. एक व्यापारी आपल्या उद्देकान बसून धंदो कसो वाडला, कितलो फायदो जाला हाची तपासणी करता. तशेंच इस्कॉलांनी ह्या वर्सा कितें कितें घडलें, बरें घडलें, वायट घडलें ती तपासणी करता. कित्याक फुडल्या वर्सात जर चुको केल्यात ते सुदारूंक आनी चड फायदो मेळोवंक एक व्यापारी तपासणी करता. लोलच आमकां सांगता की जर आमचें जिवीत खुशाल बरी जावंक जाय, वाडोवंक जाय, मोग वाडोवंक जाय, तर आमी 2 दिसा सांजेच्या वेळार न्हिदच्या आदीं एक खास मागणें करूंक जाय. एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियसनस.
अंतस्करणाची तपासणी हे खास मागणें आहा. तर आमी 2 दिसां 10 मिनटां ताका लागतात. केल्यार आमची जिवीत बदलता न्ही आनी आमची पातकां उणी जातली. आमी एक भाशेन खुशाल बरें जिवीत आमकां सारूंक येतलें. आनी ताका 5 पावलां आहात, 5 स्टेप्स फॉर द एग्जामीन. पयलें पावल म्हणजे ग्रॅटिट्यूड, देवाक दिनवासूक. जे आनी हे मागणें करूंक हिंगा सांगता एक आमी दिमी घालून करूंक येता, बसून करूंक येता, पूण एक खास शांत जाग्यार सगलो आखो दिसाचो वार सोंपल्यावर जेवण जाल्यावर मागीर एक कोर म्हणटा. दिमी घालून ओ आपल्या खाटीचेर ओ कोला बसून हें मागणें करूं म्हणटा. पयलें पावल म्हणजे दिनवासनी, देवाक दिनवास. ग्रॅटिट्यूड टू गॉड फॉर ऑल इज हॅपन कोर्स ऑफ द डे. जें जें घडलां दिसाक. आनी सो 5:30 उठलोलो आनी आतां 10 न्हिदोंक वयता. एक एक वेळार कितें घडलें तेजें तपासणी करूं म्हणटा आनी देवाक दिनवासनी म्हणटा. कित्याक देवान आमकां एक खास दीस दिला. आनी हें करूंक आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची. सो दुसरें पावल म्हणजे आस्कींग फॉर गॉड्स स्पिरीट. कित्याक जाय? कितें जाल्यार आमी कितें तरी आमी लिपोवंक शकता, पूण हो पवित्र आत्मा आमकां उजवाड घालता, उजवाड दिता. एक एक दिसाची एक एक वराची तपासणी करून आनी जें बरें घडलां जेन्ना आमी देवाक अनुभवला दिनवासूक. सो पयलें पावल ग्रॅटिट्यूड, दुसरें पावल आस्कींग फॉर गॉड स्पिरीट. आनी तिसरें पावल म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या आदारान जी आमी चुको केल्यात, पातकां केल्यात, ल्हान व्हड, ती वळखूंक. जायत पड आमकां दुसऱ्याक आदार दिवंक येतालो, आमी दिवंक ना, तें एक उणेपण पातक. सो तिसरें पावल म्हणजे रिव्यू द होल डे अँड सी वे आय हॅव ऑफेंडेड गॉड अँड अदर्स. चवथें पावल म्हणजे आस्कींग गॉड्स फॉरगिवनेस, देवाचें बोगसणें मागूंक. जर म्हाका दिसान इतलीं पातकां केल्यान ल्हान केलें व्हड केलें कोणाक आदार दिवंक ना, देवाचें बोगसणें मागप. आनी 5वें पावल 5th स्टेप प्लॅन फॉर द नेक्स्ट डे. दुसऱ्या दिसाक कसले तरेन आमी पातकां केल्यां ती उणो करतलो बंद करतलो. आनी अशें मागणें केल्यार नाक म्हणटा हें खरें. आमची जिविताची बदलून जातली. आमचो पवित्र आत्मा जो आमच्या हातान आसा तो आमकां आदार दितलो खुशाल बरी जिवीत सारूंक. हें खास मागणें करूंक चड वेळ लागना, जाय 10 मिनटो वा 15 मिनटो दोन लेक्चर आसा तें. सो 2 दिसां केल्यार आमचें जिवीत बदलतलें. आज खास आमी ह्या विशयाचो नियाळ करतना आज देवाक भास दिवया. 2 दिसां न्हिदच्या आदीं ही आमी मागणें करूंक. पावलां मनान दवरात. ग्रॅटिट्यूड, दुसरें पावल आस्कींग फॉर गॉड स्पिरीट, तिसरें पावल एग्जामिनेशन, चवथें पावल आस्कींग गॉड्स फॉरगिवनेस आनी 5वें पावल प्लॅन फॉर द नेक्स्ट डे. थोडो वेळ शांत रावन आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C22 पेज नंबर 37 माफी मागता शांती दिता. माफी मागता शांती दिता देवा बेला मोगान मेगून मुजी वोगणी करूंक येता. बाबोयनीचो राग दोन आसा ही बेटोले ना बागतो
म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या दोयाल बापा भाग्यवान ब्रिजाचो उगडास दवरून हो योन आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी आनी आमचे जिणेच्या दिसाचे आडकुळोली टालन्या मोदें सासणाचे सोडोवणेचे वाटेर आमकां तीर करून दवर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदारा सासणाचे देवा सोर आनी सोर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ रुग्णाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोल कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडण्याचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरीन देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोयर तुज्या पोत आत्मा जाणून ही तेणी पोर करून मागता जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरंता तुझे बोनो जीवन आमी परगोटा तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जियोच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो ज्योताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता.
Niku rawas sertale ama somestang pot atau rektai kurmun ami nomor tahin maktang. Sores para akit statu pot sobet so ugras kor. And Francis amcha bakuant bapa Philip Neri amcha goni bapa anta so adari Simão Fernandes. And sokla yanika warga borobor tika pertimogant wadoi. Puno John Borson melian tiamcha bawa boninci kaklut kor takan stagotin melian somestang तुझे पुरुषोल मोका मोल पोलोंग फावा कोर आमची दा कोर मागता आंको मेरे चमाई संगाती तिसे पोती भगवान जुसे भगवान दूर दूता सोकत मालूले ते सोकले बक्ता बरोबर सासने सुकांक आमका वांटो दी ताहे संगाता तुझी मोहिमा गाऊंक आमका फावा कोर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोद वेदार बापा सर वडवून आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. तुजें सुखाक आनी आमच्या सोडाचेर घुसत येनीक आनी बरेंशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोमेन जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवणा पयल्यात तीच सुबागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D34 पेज नंबर 65 ओतम्या मोच्या गायन कोर.
आमचे भितरची येता म्हजो देव जिवो जेजू. प्रार्थूया. सुरपदा देवा आमच्या बो मोगाळ बापा, बागवंताच्या परबे दिसा हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमची काळजां मोगान पेटोय. अशें आमचें जिवीत कटकटीत वचेखानी आनी तुका मानता तसल्या कोन्यांनी बरों हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपोदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. लोयलाच्या भाग्यवंत इनासाक मागणें. लोयलाचे भाग्यवंत इनासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवा मारेचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजांत तुवें जिवोचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेच्या चाकरेक तुका समर्पून दिलोय. जिवोचें खात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जिवची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगळोत आख्या मनशाकुलाक बापाची एक वत्तें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोनेकण्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र Inazai